कॉन्फिडेंट जेन्ना मनीस जालो तेन्ना दुसऱ्याक वीक म्हणून सजमता. आयज काँग्रेस पार्टी म्हणटा ओवर कॉन्फिडेंट जाल्या आनी जेन्ना मनीस कहलोय ओवर कॉन्फिडेंट जाता न्हू तेन्ना मनशाक खूंय पावतलो ते खबर आसना. कित्याक एक शेजाऱ्याची नोसाय आसता आनी आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी सदां काँग्रेसाक एक एवरी बीग ब्रदर म्हूण मानताले. आमी तांकां पयलो रेस्पेद दिताले. पूण आयज जेन्ना लोकांनी भावना लोकांचे विचार आसले बाराबर येवचे आनी मुखार वयचे, पूण आयज आमी आमच्या मदें दोशी जाल्या. आनी आयज हांव सांगून कोत्ता, जरी तर आयज तो डिविजन जाता जाल्यार काँग्रेस डिविजन करपाक सोदता. कित्याक लायक पूण आयज जेन्ना काँग्रेस कॅन्डिडेट घालता तेजें कितें कंट्रिब्युशन आसा ते हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तेंचें कितें तरी एक काम पूण आहा. पूण हे काँग्रेस कित्याक चिंतना? सी हांव तेजे वोट वडपा ना, हांव म्हाजे वोट म्हणटा ते कितें हो थोडेशे वोट डिस्ट्रॉय करपाक शकता. पूण हे काँग्रेसान चिंतूंक जाय. सी एवरी पार्टी हॅज टू सॅक्रिफायस. जरी तर आमी वयतले कोणाकूय तरी मनशाक कोणाकूय तरी आमी हारयतले, कोणाकूय तरी तर एक वस्त तेका तर आमी घरा बसयतले जाल्यार दुसरे एकठांय येवपाची गरज. कित्याक एकठांय रावन तर आमी जेन्ना कितें कोत्ता न्हू तें सदांच एक बरें आसता. पूण हें चिंतना तांकां एक पाटी दिसता लेट इट गो. एक सीट पेड्डेर जाल्यार कितें जालें, एक सीट BJP येयल्यार कितें जालें, म्हाका हेजेर मातशें चिंतपा पडटा. कित्याक इतले BJPक फेवर करपा हे मुखार वयता काँग्रेस तें म्हाका कांय कळना.